गोंयान सद्या एक यात्रा चालू आसा आनी फाटले 5 दीस जाले आनी आयज 6वो दीस आसा आनी कंटिन्यूस म्हणजे हजारांनी लोक जो आसा ह्या रॅलीक सहभाग घेता. नमस्कार, हांव वर्षा आशवेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी अशा व्यक्तीक मेळटले जांच्यांनी ही म्हणजे यात्रा करपा खातीर फुडाकार घेतला आनी हजारांनी लोकांचो तांकां प्रतिसाद जो आसा तो मेळत आसा. नमस्कार सर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां येवकार. आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर सर. आयज आमी तांचे बरोबर भासाभास करतली ह्या रॅली बद्दल तांचे कडल्यान जाणून घेतली की बिरजा मुंडा हांची रॅली काडपा फाटलो उद्देश कितें आसा हाचे बद्दल जाणून घेतली. सर, कितें सांगतले बिरजा मुंडा बद्दल? नाही, एक म्हळ्यार कशें भगवान बिरसा मुंडा हांचें व्यक्तिमत्व इतलें आगळें वेगळें आसा. कारण एक 25 वर्सांच्या कालावधीक तांचो अंत जालो. पण त्या कालावधीक सुद्दां जो आसा न्ही, एक युवक झपाटून देशभक्ती, समाजाच्या हिता खातीर और जल, जमीन आनी जंगल हाच्या प्रोटेक्शना खातीर आसा न्ही, झपाटून घेवन जे आसा न्ही की आपली आर्मी, आपली नेवी एक प्रकारची उबी करता. आणि एक प्रखर विरोधक जे आसा म्हणजे ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधाक जे आसा न्ही आव्हान दिता. आणि म्हणजे ताचे म्हाका हांव तर म्हणन तो खऱ्या अर्थान भगवानच, म्हणजे देवाचो अवतारच तो आसा. पण अशा व्यक्तीचे जे गूण आसा, अशा व्यक्तीचें काम आसा, अशा व्यक्तीची देशभक्ती आसा, ती समाजाक रुजोवप हो एक हावेस, हो एक उद्देश दोळ्या मुखार दवरून आसा न्ही हे रॅलीचें आयोजन करता आसतनाच की हजारांनी तरुण जे आसा न्ही ह्या रॅलीक फाटले 6 दीस सहभागी जालेत. आणि सहभागी जाता आसतना ही रॅली कित्या खातीर हाचो म्हाका दिसता 100% लोकांक आदळपाक जाय. आणि तातूंतल्यान बिरसा मुंडा सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान ताजें काम आसा न्ही लोकां कडेन पावपा संदर्भांत ही आमी रॅली काडिल्ली आसा. सर, आमी जर पळयलें जाल्यार फाटले 5 दीस जाले लोकांचो उफाट असो प्रतिसाद आमकां पळोवपाक मेळटा. पत्रा देवीच्यान तुमी हाची सुरवात केली आनी आयज म्हणजे 6वो दीस आसा आनी काणकोण हांगासर ताची समाप्ती जातली. कितें सांगतले, तुमचो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो हे 5 दीस जे आसा न्ही, आयज 6वो दीस आसा? नाही, हाचें आयोजन करता आसतना हांव फाटले 2 म्हयने काम करतालो. म्हणजे सबंद गोंयच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो, अनेक मंत्र्यांक मेळ्ळो, आमदारांक मेळ्ळो, अनेक कार्यकर्त्यांक मेळ्ळो. अशें करत करत हांव आयलो. आणि एक हांवें धरिल्लें की दर दिसाक 1000 बायकर्स ह्या रॅलींतल्यान हांव घेवन वतलो आनी लोकांक हो संदेश दितलो. पण म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की आमी 6 दिसां भितर 6000 बायकरांची प्लॅनिंग करताले. पण आज पळयलें जर जायत न्ही, आज दीस शेवटचो दीस आसा आणि आज म्हाका काणकोण पावता म्हळ्यार सादारणशे 2,500-3,000 बायकर्स आसतले. त्यामुळे म्हाका दिसता हो जो आमी 6,000 म्हणटालो तसो टप्पो आसा तो संपूर्ण रॅलीक आसा न्ही 10,000 क्रॉस जातलो. आणि अप्रतीम, म्हणजे हांवें कल्पना करूंक ना त्याच्या पलीकडे आमकां रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. आणि म्हणजे जो कन्सेप्ट आसा न्ही तो सगळ्या लोकांनी मानून घेतलेलो. सर, बिरजा मुंडा हे खंय तरी म्हणजे फाटली 10 वर्सां जाली हांगासर आमकां म्हणजे आयकुपाक येता, नाल्यार पयलीं ताचो उल्लेख सुद्दां जायनाशिल्लो. आनी त्याच बरोबर जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयतालीं तेन्ना तांकां खबर बी नाशिल्ली. पूण ते म्हणटात की जेन्ना ही रॅली काडली, ही यात्रा जेन्ना काडली तेन्ना आमकां खंय तरी कळपाक लागलें की बाबा बिरजा मुंडा कोण, तेंचें म्हत्व कितें आशिल्लें. सो सर, तुमकां दिसता की आतां मेरेन तुमी जे 5 दीस रॅली काडल्या तातूंत लोकां मेरेन बिरजा मुंडा पावला आसतलो? नाही, एक गजाल म्हाका अशें 2003चे पयलें हांगा गोंयाक ट्रायबल कोणूच नाशिल्ले. मागीर गावडा, वेळीप आनी कुणबी हांकां 3 समाजाक आसा न्ही स्टेटस मेळ्ळो 2003 सालाक मेळ्ळो. आनी त्या अर्थांत म्हणजे काँग्रेस सत्तेच्या वेळाक सुद्दां बिरसा मुंडा कोण आसतो आमकांय खबर नासलो, गोंयकारांक खबर नासलो. पण ज्या वेळाचेर आमच्या देशाक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलें, नरेंद्र भाई मोदी देशाचे पंतप्रधान जाले, अशा हिडन जे क्रांतिकारक आसा जाका कोणी आज पर्यंत तांकां स्पर्श करूंक ना. आणि तांचें जीवन जें आसा न्ही आज जर झारखंड राज्यांत गेले जाल्यार जायत न्ही ताका सगळे लोक आसा न्ही देवा समान मानता. मग अशा व्यक्तिमत्व आसा की त्या कालखंडा भितर म्हणजे आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन लोकां समोर हाडलें. आणि आज तर तांणी ह्या वर्सा निमित्तान 150 वर्सांच्या जयंती निमित्तान सबंद भारतांतल्या सगळ्या डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर ही जयंती सेलिब्रेट जावची अशें अपील केलें. आनी तातूंतल्यान बिरसा मुंडा कोण, ताजें व्यक्तिमत्व कितें, ताजे विचार कितें, ताजी देशभक्ती कितें ही निश्चितपणे आसा न्ही सबंद देशाच्या लोकां समोर ती येतली. आनी एक भारतीय
स्वातंत्र्य लढ्यांतलो एक तारो अशें म्हणून जे आसा न्ही तो लोकां समोर येवपाक लागलो आसा. म्हणजे लोकां मेरेन आतां मेरेन बिरसा मुंडा हो पावला आसतलो. ओके सर, बिरसा मुंडा हे जे आशिल्ले हे जेन्ना तांच्या काळान म्हणजे लँड जी ग्रॅब जाताली ताचे खातीर म्हत्वाचें म्हटल्यार काम करताले. म्हणजे आपल्या लोकांची लँड खंय तरी हडप करताले लोक तेन्ना, ब्रिटीश लोक जे आसा. आनी गोंयान सुद्दां आजून मेरेन सर म्हणजे आमचे एसटी भाव भयणां जी आसा तांची सुद्दां आजून लँड खंय तरी नांवार जावंक ना. ताचे खातीर सर तुमचो कितें फुडें प्लॅन बीन आसा? एक गजाल कशें आहा की भगवान बिरसा मुंडाचें विशेश करून चड काम आशिल्लें तें जल, जमीन आनी जंगल म्हणजे जमनीच्या प्रोटेक्शना खातीर. आनी आज सुद्दां जे आसा न्ही भारत सरकारान जो कायदो काडिल्लो आसा, ज्या कायद्या अंतर्गत जर एखादो जर ट्रायबल मनीस जर जमीन भोगता किंवा केवळ ट्रायबलच न्ही अदर डिवेलर्स अदर मनीस सुद्दां तो जमीन भोगता आसा जायत न्ही ती सरकाराच्या ताब्यांत आसा की ती अन्य खंयच्या संस्थांच्या म्हऱ्यांत आसा जाल्यार त्या जमनीची त्या कायद्यानुसार सगळ्यो प्रोसेस करून आसा न्ही जमनी जो ओरिजिनल जो मनीस आसा न्ही ताका दिवप अशा प्रकारचे कायदे. आनी आज गोंयांत ताजे कायद्याची अंमलबजावणी सुरवात जाल्ली आसा. किमान म्हाका दिसता सादारणशे म्हाका दिसता हजारांनी लोकांक तरी ताजो बेनिफीट जाल्लो आसा. अजुनूय कांय विशय उरलेले आसा की त्या विशया संदर्भांत पाठपुरावो करपाक जाय. कारण आज तो कायदो आमच्या नरेंद्र भाई मोदीन जो सरकारान जो आसा न्ही हो ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करपाक सुरवात केल्ली आसा. सर त्याच प्रमाणे अजून मेरेन खंय तरी आमचे जे एसटी भाव आसा तांकां खंय तरी अजून जे थोडे अधिकार जे मेळपाक जाय ते अजून मेळोंक ना. ताचे खातीर सर तुमी कितें वावरतले? एक गजाल कशें हांव स्वताक जो आसा न्ही की गावडा, वेळीप, कुणबी आनी धनगर हांकां स्टेटस मेळपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान 96 साकून हांव ह्या अभियानाक आसा सुरवाती कालखंडात गांखोवेची चळवळ आनी गांखोवेच्या चळवळीच्या अंतर्गत अंत जो आसा तो आमकां गावडा, वेळीप, कुणबी हांकां स्टेटस मेळपाक गेलो. त्या नंतरचो कालखंड आसा न्ही आमकां गोंयांक खबर आसा 2008 पासून जें उठाच्या अंतर्गत जें आंदोलन सुरू जाल्लें त्या आंदोलनाक म्हाजो सक्रीय भाग आशिल्लो आनी त्या आंदोलनाचो अंत आसा न्ही 2011 जालो. आनी 11 नंतर 12 जेन्ना जनरल इलेक्शन आयलें तातूंत परत निवडून आयलो आनी तातूंत मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारा अंतर्गत हांव ट्रायबल मंत्री जालो. आनी ज्यो गजाली पुशअप दिवपाक जाय त्यो आमी ज्यो 12 मागण्यो आशिल्ल्यो त्योय आमी दिल्यो. आज जे आसा प्रामुख्यान उरले ती पॉलिटिकल रिजर्वेशन. आज जो संबंद गोंयाक जो बोवाळ जाता तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन. आनी ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक आज गोंय सरकारची भुमिका कांय ना. गोंय सरकाराचे सगळ्या प्रकारचे प्रस्ताव केंद्राक धाडून केंद्रान ताजें डिसिजन घेवन आसा न्ही ह्या लोकसभेक जे आसा ताजें बील येता तो एक. आनी दुसरो अत्यंत एक म्हत्वाचो म्हणटा तो की हाजो क्लस्टर जो आसा न्ही तो एक हें उरलेलो आसा विशय. म्हणजे जर ताका एक क्लस्टर जर सारको फॉर्म केलो ट्रायबल क्लस्टर म्हणजे ताका ती पयशे खंय घालप कितले पर्संटेज अशें लोकांक घालप तसो न्ही तो जर बाकीच्या राज्यांनी जो फॉर्म जाल्लो आसा तसो जर फॉर्म जाल्यार आसा जर जायत न्ही ताजो बेनिफीट तो एक विशय उरलेलो आसा. हे 2 विशय सोडले जायत न्ही बाकीचे बरेच विशय जे आसा मार्गाक लागले आसा. पूण आज सरकारान आमी ट्रायबल लोकांनी सुद्दां आसा न्ही त्या ज्यो गजालीची अंमलबजावणी जाल्ली आसा त्यो पाठपुरावो करून की ते पयशे मेळून समाजाच्या हिता खातीर ते पयशे राबोवपाचे सरकारान तितली भुमिका घेवपाक जाय आनी आमी तितल्या लोकांनी भुमिका घेवपाची आवश्यकता आसा. सर जेन्ना ही रॅली चालू आशिल्ली आनी तिसऱ्या दिसा आमी सावड्ड्या ह्या मतदारसंघार पावली आनी थंयसर एका तरणाट्या भुरग्यान एक मागणी केली ती म्हटल्यार गोंयान म्हणजे वेगवेगळे जर आमी स्टेटीन पळयले जाल्यार बिरसा मुंडा हांचे पुतळे खंय तरी आमकां दिश्टी पडटा पूण गोंयान आजून मेरेन खंयच म्हणजे हो जो पुतळो आसा तो बांदूंक ना. आनी तेणी एक म्हणजे अशी मागणी केल्या की फुडली जयंती येवच्या पयलीं गोंयान खंय तरी असो पुतळो जावचो म्हणून. सो जावपाक शकता? एक गजाल कशें आहा फुडल्या जयंती जावचे पयलें जातलें अशें म्हाका दिसना. पण त्या संदर्भांत म्हजी स्वताची कल्पना आसा कारण हो विशय हांव घेवन वच आसना की बिरसा मुंडा ग्राम जावचें म्हणजे जेचे कारण फक्त तो स्टॅच्यू उबो केलो आनी ताका वर्सांतल्यान एकदां ताका हार घातले म्हणून जावचें ना आमकां की त्या निमित्तांतल्यान एक अशे तरेचें सांस्कृतीक सामाजीक अशें एक केंद्र सुरू जावचें जें ट्युरिजमाच्या दृश्टिकोनाचें आकर्शण आसतलें आनी शेकड्यांनी लोकांची त्या स्मारकाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही एक रोजीरोटीचे प्रारंभ जावचो. जशें आज सरदार वल्लभभाई पटेलांचें जें स्मारक जें आसा गुजराताक जाल्लें आसा तशा तरेचें म्हणजे आज त्या स्मारकाच्या निमित्तांतल्यान लाखो लोकांचें रोजीरोटी निर्माण जाल्ली आसा. म्हणजे तशें जावपाचें आसा. ताजो संबंद जो आसा स्मारकाचो किंवा बिरसा मुंडाचो संबंद जो आसा
की रोजी रोटीशी जोडपाची आवश्यकता आसा. सर आमी फाटले 5 दीस जाले ही रॅली पळयता आनी लोक सारके उमेदीन येतात. अशें न्ही की वाजयले आनी हें केलें, पूण दनपारच्या काळार सुद्दां लोक सगळे जॉयन जाताना आमकां दिश्टी पडटा. ह्या लोकां बद्दल तुमी कितें सांगतले? म्हाका खूब गर्व दिसता. म्हणजे हांवें जेन्ना जेन्ना लोकांक उलो मारता, म्हणजे गाकोवेच्या चळवळीक आसूं दी, उठाच्या आंदोलनाक आसूं दी, लोकोत्सवाच्या आंदोलनाक आसूं दी, की तें म्हजेर आशिल्लें प्रेम, म्हजेर आशिल्लें एक विश्वास, आनी विश्वासा पोटी इतले मोठ्या संख्येन लोक घरांतल्यान भायर सरता. आज सुद्दां जो आसा न्ही ह्या रॅलीच्या निमित्तान हांव सांगता की जो आमी अपेक्षा करतालो आसा न्ही प्रतिसाद आसा न्ही, तो ताज्या पेक्षा दोबरान जो आसा न्ही आमकां प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. आनी त्यामुळे खरेंच म्हाका आमचे म्हणजे आयोजन समितीचे वांगडी आसा ताजेय म्हाका खूब कौतूक दिसता. त्याच बरोबर आमदार जे आसा, वेगवेगळे आमदार आसा ज्याने सपोर्ट केला, तांचेंय कौतूक दिसता. तांणी तो कन्सेप्ट समजून घेतलो आनी ताजे खंयच कोणाच्या मनाक गोंधळ ना. म्हणजे आमदारांनी सपोर्ट केलो, कार्यकर्त्यांनी सपोर्ट केलो, स्थानीक लोकांनी सपोर्ट केलो की हांव ह्या सगळे कडेन जोडटा आसतना हांव 1-2-3 गजाली खातीर म्हणजे हें करता आसतना फक्त रॅली काडली आनी सोंपलें अशें न्ही. म्हणजे अशे समविचारी लोक आसा जोडपाक जाय, आनी जे जोडले उपरांत आमकां अंत्योदय तत्वाचेर जे आमी काम करता, श्रमदान काम करता, ज्या अंत्योदय कामाशी तांचे संबंद आसपाक जाय. आनी त्याच बरोबर जे आमचे गोंयचें अस्तित्व, जी आमची गोंयची संस्कृती परंपरा की ती आमकां सांबाळपाच्या दृश्टिकोनाच्यान जो लोकोत्सव कॉन्सेप्ट दिता, त्याही आमकां तातूंतल्यान लक्षांत सबंद जगा समोर, देशा समोर लक्षांत हाडपाचें. कारण ती आमची गोंयची बीच संस्कृती न्ही, आमची अस्सल ग्रामीण संस्कृती जी उदात्ते और ताका खूब मोठेपण जे आसा न्ही, म्हणजे गांवपण, मनीसपण हें भरलेलें आसा. अशा प्रकारची संस्कृती आसा ती टिकोवन दवरपाची गरज, त्याय कामाक आमकां मदत करपाची आसा. आनी तिसरें अत्यंत म्हत्वाचें म्हणटा ह्या सगळ्या लोकांक जे आसा न्ही की भुकेल्या पोटाक रांदची जावंक शकना. म्हणजे ताच्या रोजी रोटीशी संबंद जोडपाक जाय. म्हणजे कार्यकर्ता स्वयंपूर्ण, म्हणजे अशा प्रकारचें अभियान आमी फुडें व्हरपाक सोदता. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या कामांतल्यान आसा न्ही आमकां खूब मोठें प्रचंड वजें आसा आमकां की समाजाचें रीण आमचेर आसा. कारण प्रेम आसा, ह्या प्रेमा पोटी आमकां खूब काम करपाचें आवश्यक आसा. सर आतां तुमी इतलें सांगलें आमकां, आनी हातून सर एकूच तुमकां प्रश्न करता, तो म्हटल्यार आमी जशी हे कवरेज करपा खातीर आमी डेली प्रवास हो आसा तो करता, त्याच प्रमाणे तुमी सुद्दां म्हणजे डेली आमकां दिश्टी पडटा. आनी सर तुमी डेली म्हणजे असो तुमचो कितें रुटीन आसा जो म्हणजे सकाळी स्टार्ट जाता आनी रातचो एंड कितल्या वरांचेर जाता? म्हणजे सकाळी म्हजो दिसभराचें अशें नॉर्मल रुटीन म्हाजें 6:30 सुरू जाता. हांव 6:30 उठलो उपरांत म्हणजे सादारणचे एक 45 मिनिट्स आसतना हांव जिमाक वतां. बाकी सगळें म्हणजे आदर्श ग्रामाचे म्हाजे स्कुलाचेर हांव ती लक्ष मारता. म्हाका एक 1.5 तास ती लागता. आनी 1.5 तासा लागले नंतर मागीर खऱ्या अर्थान जो आसा न्ही हांव 9 उपरांत जो भायर सरता, 9 उपरांत म्हणजे रुटीन कामाक जे आसा न्ही, म्हणजे रॅली आसूं दी, बाकी सगळें आसा न्ही, की रातची आतां जर म्हाका रॅलीच्या निमित्तान आसा न्ही रातची केन्ना तरी 10:30 जाता, केन्ना तरी 11 जाता. म्हाका एक सादारणशे एक 4-5 तास जर म्हाका जर समाधान न्हीद पडले आसत जाल्यार न्ही, आनी ताजें कारण कशें, दिसभर जें समाधान मेळटा ताजे समाधानाची न्हीद जी मेळटा ती म्हाका पुरो जाता. म्हणजे त्यामुळे दुसरे दिसाक परत हांव काम करपा खातीर फ्रेश, म्हणजे हें म्हाजें रुटीन आसता. म्हणजे लोकां बरोबर रावप, लोकांचे प्रश्न समस्या सोडप, लोकांची सुखदुख्खां समजून घेवप, आनी तातूंतल्यानच ते मार्ग काडत वचप जे आसा न्ही, हें म्हज्या आयुश्याचें एक रुटीन म्हणटा. सर तुमी खूब फावटी म्हणजे उलयतना लोकांक सांगतना सुद्दां एक मनीसपण आमकां जोडपाक जाय अशें एक तुमचो उल्लेख सदांच आसतालो. कितें सांगतले ह्या मनीसपणा बद्दल? न्ही, मनीसपणामध्ये कशें आहा की म्हजो आजो, बाकी सगळें जें आमी पळयलें, म्हणजे गांवांतलें गांवपण पळयलें, मनीसपण पळयलें हांवें सगळें, म्हणजे गांवाची लायफस्टायल पळयली. आनी हांव अत्यंत ग्रामीण भागांतल्यान आयलो मनीस. आनी तातूंतल्यान तो काळ म्हणजे आजो, म्हजे बापूय, बाकी म्हजे आवय, ह्या तो काळ पळयलो आसतनाच्यान गांवांक मनीसपण आशिल्लें, गांवांक गांवपण आशिल्लें, गांवांतलेच लोक एकामेकाक मदत करताले. हांगा शिक्षण तशें व्हडलें कांय नसलें, पूण कोणाचेर डिपेंड नासलें. म्हणजे कोणाचेर म्हणजे गांवच्या लोकांचे एकामेकाक डिपेंड आसताले, सरकाराचेर डिपेंड किंवा आनी कोणाचेर डिपेंड नासले. आनी तें आज आमी शिकले, व्हड जाले, आमी 4 पयशे कमपाक लागले, आर्थीक सदन जाले. आज हें मनीसपण खंय तरी गायब जाल्लें आसा, नाच जाल्लें आसा. आनी कोणाक वेळ ना, म्हणजे सकल फाटल्यान रावले मनशाक पळोवपा खातीर वेळच ना. आनी प्रत्येक मनीस कशा की एक जगाशी कॉम्पिटिशन करता आसतना की तो आज जर म्हजें एक सादें घर आसा जाल्यार हांव बंगलो बांदपाक सोदतां. हांव बंगलो बांदून म्हजें एक गाडी आसता, 2 गाडी, 2 गाडी 3 गाडी, म्हणजे ह्यो आपली गरजो आसा आनी वाडीत जावता. आनी तातूंतल्यान आपल्या घरच्या मनशाक जी मदत करपाक जाय
किंवा आपल्या गांवच्या मनशांक मदत करपाक तो पावना. हांव परत परत ह्या सगळ्या गजालींना सांगपाक वता, आमी परत परत एकदां आमी कितले जरी मोठे जाले, कितले जरी पयशे काडले, कितले जरी बंगले बांदले, तातूंत सूख ना. आमी सगळे बरोबर वचपूच, म्हणजे आपलो शेजारी भाव भयण आमी बरोबर वचप आनी बरोबर आमी एकमेकां सुखान रावप आनी गांव समृद्ध जावप, गांवांतलो मनीस समृद्ध जावप आसा न्ही, तेच खरें मोठेपण आसा आनी खरेंच गांवपण आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सतत हांव तें उलयत रावतल्या खातीरच म्हज्या कार्यकर्त्यां मदें, म्हज्या वेलविशरां मदें, म्हज्या जे आर्थीक सदन आसा त्या लोकां मदें हांव उलयत आसता आनी जेणे करून हें सगळ्या लोकांक पावचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न आमी सतत करत आसा. आम्ही आता सर तवडकरांकडे उलयले आणि तांचे कडल्यान जाणून घेतली ह्या यात्रेबद्दल, या सगळे म्हणजे लोक जे सहभाग करताले तांचे बद्दल. आणि सरान एक म्हणजे लास्ट जे सांगले ते म्हटल्यार मनीसपण, म्हणजे सगळ्या लोकांनी जर वांगडा येवन जर काम करीत जाल्यार ते मनीसपण खंय तरी उरपाक शकता, नाजाल्यार लोक आपणाक जाय तशेंच वागतले. जाल्यार ही आशिल्ली आमी बारीकशी सरा वांगडा केल्लेली भासाभास. जाल्यार अशेच कार्यावळी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर.